प्रशासन जाग्यार पडचे, मुख्यमंत्र्यान महत्वाची खाती दुसऱ्याक दिवची म्हूण फाटल्या कांय दिसां सावन उपासाक बशिल्ल्या आरटीआय एक्टिव्हिस्ट राजन घाटेक मेडिकल तपासाच्या नांवान उखलपाचो सरकारी पावण्यार यत्न शुक्रारा सांजे जालो. पुलिसांनी राजनाक मेडिकलांत हालोवपाची वेवस्था करची, जीएमसीनी राजनाचे भलायके कडेन लक्ष दिवचें म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान ओर्द काडून सांगिल्लें. शेनवारा एक्टिव्हिस्टांची घाटेचे साक्षीन गोंयचे प्रशासनाचेर जाहीर सभा. घाटेक उखलतात म्हूण एक्टिव्हिस्टांक वास लागलो. एक्टिव्हिस्ट आनी महिला काँग्रेस आझाद मैदानार हाजीर. कलेक्टराची ओर्द आसतना एक्टिव्हिस्टांनी राजनाक उखलपाचो यत्न फेल केलो. जीएमसीचे टिमीन राजनाचो प्रेशर, भलायकी थंयच तपासली. ECG काडलो. सगळें नॉर्मल. राजनाची भलायकी हाताभायर वताशी दिसता आसत जाल्यार कळयता म्हूण सांगून महिला काँग्रेसीन ताची जबाबदारी घेतली आनी पुलिसांनी राजनाक उखलपाचो प्लान धुकल्लो. Have checked the BP, doctors have checked the cardiogram, everything is normal. So I have signed Cardiogram? Yeah, ECG Yes, everything is. Cardiogram is done. I had to mention it. So I say, first thing I've said that I suggest one doctor from GMC to be kept with Mr. Rajan for 24 hours. Secondly, I have taken the undertaking, I have responsibility घेतल्या आणि I सांगला doctors of GMC came and examined Rajan Ghate and his pressure and did his cardiogram. The ECG says he's perfectly fit and fine. And yes, the Mahila Congress President of Goa, I am taking the responsibility, and if he is feeling unwell, we shall inform the doctors and police immediately. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.